आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना. आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना. Alleluia, 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 Alleluia. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, पाद्री पियोच्या भक्तिकानो, आज बुधवार आणि या भक्तीच्या कार्यांत भाग घेवंक तुमी आयल्यांत हांगासर हें आराधन चलता पाद्री पियोच्या नांवी, तशें नवें चलता, तशेंच आमी अर्घ बलिदान भेटयता. आनी तुमी हांगासर आयलात, तुमची तेसांवां, तुमची मागणी, तुमचें सूख दूख देवाक समर्पण दिवन पाद्री पियो मुखांतर बेसवान जोडून घेवंक. आनी हांवें विंचून काडलो विशय जावन आसा अर्घां स्तुती देवाक पाठोवची. आमी सडाव जावन आमच्या घरच्यो देवा मुखार दवरता. आमची पट्टी आसता आनी ती एक व्हड लदीन आसता आनीक ती आमी देवा मुखार दवरता. जर तर आमकां आमचे पट्टेंतलें कितें तर मागलें मेळोंक ना, आमी इज्रायल घरा बरी मैज बरी पुरपुरता देवाक, कित्याक तुवें आमकां दिवंक नाय म्हणून. पूण आमी मेळ्ळ्या सर आशिर्वादां पासत देण्या पासत अर्घां दिवंक चुकोवन पडटा.
त्या खातीर आयचो विशय जावन आसा देवाक अर्गां पेटोवनचो. ह्या विशयांत आमी नियाळ करया. सांत पाऊल सांगता, हरशिल्लो जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्यो बाप, क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सोरत्मीक जिणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवसरी 1:3 देवाक अर्गां दिवंक जाय. सोम्या मुखार दिंब्यांनी पडया आनी ह्या वखदा सोम्याक अर्गां स्तुती पाठोवया. ताचे उपकार बावडुया. ताणें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताची स्तुती करया, अर्गां आमी दिवया. आमी सोम्याक अर्गां दिवचे उले पाठोवया. तुमची जबाब, आमी तुका अर्गां दिता हांव जेजू, आमी तुका अर्गां दिता हांव जेजू. तूं आमचो देव देखून आमी तुका अर्गां दिता हांव जेजू. तूं रायांचो राय देखून आमी तुका अर्गां दिता हांव जेजू. तूं आमचो देव सोमी आनी धनी देखून आमी तुका अर्गां दिता हांव जेजू. तूं आमचो जिवीत आनी सर्वस्व देखून आमी तुका अर्गां दिता हांव जेजू. तूं आमचो मोग करताय देखून आमी तुका अर्गां दिता हांव जेजू. तूं आमच्या सांगाता आमच्या कुटुंबांत रावताय देखून आमी तुका अर्गां दिता हांव जेजू. आमेन. आतां आमी हर एक घडी यूथ 31 मोतंदो हें गीत गावया. सोम्याक दिन वाचूया पुस्तकांत यूथ 31 पेज 401. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषां सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सोम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. म्हजो दंडयताना सोम्या तुका हांव भोव मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता. बिंबेर पडून नमन करता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता.
ताका न्हू बेरावात देवाचें उतर आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू 10 कोडकारांक नितळ करता. आतां जेजू जेरुसलेमाक वचूंक म्हूण सामरिया आनी गालिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान चमकतलो. तो एक हळडेन त्रिकतना 10 जाण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावून व्हडल्या ताळ्यान बोब मान ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची काकूट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हणें, वसा आनी तुमकांच याजकाक दाखया. वेता वेता ते नितळ बरे जाले. तांचे मदले एकलो आपूण नितळ जाल्लो ते पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळान तो सरपडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक सामरियागार जुदेव न्हय. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगव्या शिवाय फाटीं येवंक देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हणलें, उठ आनी तुजी वाट धरून चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. बसात. म्हाज्या भाव भयणीनो, आतां मातसो वांजेल देवाक स्तुती अर्गांच्या विशयांत आमी आयकलें. 10 जाण कोडकारां पैकी 10 जाण बरे जाले, पूण एकल्यान येवन देवाक वर्णिलें, ताचो उपकार पाटयलो आनी संतोशान तो घरा गेलो, बरेपण जालें. एक घडीत तुमच्या मुखार दवरूंक हांव कुशी व्हरतां आनी तें अशें आसा. एक मनीस आसलो आनी तो बांदपाचें काम करतलो आनी 18 माळयेंचे बिल्डिंगाचेर टॅरेसाचेर बांदपाचें काम तो करतलो. आतां अशें काम करतना कितें जालें म्हळ्यार कोणगी एकल्यान भितरल्यान बागलाची खिडी घाली. टॅरेसाचो तो उरलो, भायर येवंक ताका जालें ना. कशें बचाव जावचें म्हणून तो प्लॅन करतलो. दार उक्तें करूंक जायते प्रयत्न ताणें केले, पूण साध्य जालें ना. एक आलोचना ताका आयली आनी ताणें अशें केलें. थोडी दुडवांची नाणीं ताचे कडेन आसली, कॉयन्स म्हणटा आमी, सकला घाली आनी मार्गार पडली. नाणी घेवन लोक चलतच रावलो. तांकां मेळ्ळी नाणी आनी तो चलतच रावलो. कांयच प्रयोजन जालें ना ह्या प्लॅना वरवीं. उपरांत ताणें काय केलें, ताचे कडेन थोडे दूड पयशे आसले, नोट आसले, 100 रुपयांचे नोट, एक 2 ताणे सकयल उडयले. परत्यान वाटसुरो एकल्यान काण घेवन ते ताच्या बोल्सान गेले आनी तो घरा गेलो. कांयच गणने करूंक ना. थंय वयर कोण आसा आनी फाटल्यान कितें आसा, कशें आयलें त्या विशयान कांय परवा करूंक ना ताणें. उपरांत चट्टे आसात, झाडांचे चट्ट्यांत झाडां फुलोवन आसलीं आनी तीं फुलां आसलीं, तीं फुलां बुडून काडलीं आनी ती वयर तावन ताणें फुलां उडयलीं. पूण तीं फुलां कोणें परवा करूंक ना, तशेंच उरलीं, गमन दिवंक ना. आतां निमाणें एक अस्त्र ताचे कडेन आसलें. ताका आतां राग येयलो, बेजार जाली. देखून हातांत मेळ्ळी एक जड वस्त आसली, ताणें सकयल उडयली आनी ती जड उडयली वस्त तकलेर पडली आनी ताका पडल्या उपरांत ताका मार जालो, दूख जालें आनी बोब मारूंक लागलो. आनी वयर पळयल्यार तो आसा आनी थंयसर जण आसले. मागीर ह्या मनशान वयर पळयलें आनी उरलें आनी वयर पळयलें. वयर पळयतना वयर एक मनीस आसा, हांगा एकल्या मनशाक गाय जाला, दूख जाला आनी अशें तांकां समजलें ताका कितें प्रॉब्लेम जाला म्हणून वचून बागेल उक्तें केलें आनी तो बचाव जालो. हांगासर आमी कितें चिंतावंक म्हळ्यार देव आमकां आशिर्वाद दिता, बेसांवां दिता, विविध रितीन दिता, विविध लोकां मुखार दिता, विविध गणितां मुखार दिता. देव न्हू देखून आमी ताका अर्गां दिवंक जाय, ताका आमी ताचो उपकार आठोवंक जाय. आनीक थोडे फावटी आमी पळयता आमच्या घरांत जावन दी, आमच्या फिरगेजीत जावन दी, इस्कालांत जावन दी, समाजीत जावन दी फंक्शन चलतात.
आनी फंक्शन चल्ल्या वेळार थंयसर 2 पट्टी आसतात, एक वेलकम करची स्वागत करची आनी एक अर्गां पाठोवची दिनवासणी करची. आनी बरें करून जायते लोक आमकां कुमक करतात, दान दितात, पयशे दितात आनी कितें कितें कुमक. तांच्या नांवां काडन तांचो उपकार हाटूंक आसा. विसर नासतना कोणाकी सोडी नासतना जागृतायेन तांची नांवां बरोवन आमी ती वाचूंक उचारूंक सांगता. जर तर कोणाचें नांव चुकलें जाल्यार तांकांय दुखता आनी आमकांय दुखता हें पळयता आमी. जर तर आमी देवाक ताणें दिल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिनात जाल्यार देवाक कितलें दुखोवंक नजो म्हणलें हें आमी समजून काडची. देवान आमकां जायतीं आशिर्वादां दिल्लीं आसात, देखून ताका आमी अर्गां स्तुती पाठोवया. तुमची जबाब अर्गां आनी आराधन तुका देवा, अर्गां आनी आराधन तुका देवा. आमकां मनीस जावन रचल्याक अर्गां आनी आराधन तुका देवा. आमकां तुज्याच सारक्याची आनी रुपाची केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका देवा. आमकां जाडवेन भरल्याक अर्गां आनी आराधन तुका देवा. आमकां कुरपेन नेटयल्याक अर्गां आनी आराधन तुका देवा. विविध अनवारांतलें सांबाळल्याक अर्गां आनी आराधन तुका देवा. आमी जतन करची वडिलां दिल्ल्यांक अर्गां आनी आराधन तुका देवा. आमकां क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका देवा. आमकां भावात थीर केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका देवा. आमकां पवित्र सभेचे सांदे केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका देवा. आमकां क्रिस्तांव शिक्षणांत तरबेती केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका देवा. आमकां लौकीक शिक्षण दिवन बुद्धवंत केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका देवा. आमच्या मोगाच्यांक बेसांवन दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका देवा. हे सर उपकारांक अर्गां दिवन गावया. U11 गायता काळीज म्हजें. आनी आमची सर ते समा मागणी खासगी मागणी आसा तर मौनपणी गिताद्वारे देवाक ह्या साक्रामेंताच्या जेजूक समर्पण दिवया. गायता काळीज म्हजें येसू मिया, सोबाय कृत्याची तुज्या. सर्वय रस्त्यारी दासाच सोमिया, व्हडा वैभवाक तुज्या. गायता काळीज म्हजें येसू मिया, सोबाय कृत्याची तुज्या. सर्वय रस्त्यारी दासाच सोमिया, व्हडा वैभवाक तुज्या. सूर्यो आनी सन अंतरी तारा, गायता तुजी गीत जावची तारा. गाजयतात महिमा तुजी दर्याची लारा. सर्वय रस्ता वाकणटा तुका जावं गितारा. गायता काळीज म्हजें येसू मिया, सोबाय कृत्याची तुज्या. सर्वय रस्ता दासाच सोमिया, व्हडा वैभवाक तुज्या. तुज्या सारक्या सोंचांचो बरसलाय, सर्गी कानान तुज्या ताका पोसलाय. खालच्यान कराता तुवें निवारलाय, अपरीम मोगान तुवें ताका सांबाळलाय. गायता काळीज म्हजें येसू
तुझ्या गायता काळीज मोजे येसू मिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्व रस्ता दिता साच सोमिया मोळा वैभवा तुझ्या. आता आम्ही साक्रामेंताचे बेसांव जोडया. Sacramenta sastanaman करूया पुरीला द्याळू बाबोना नव्यो रीती आदार्या सर्वोर्वेच्या अस्कत्विष्या बावताचे बोल दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुती जाऊन पदवी महिमा ससना ससना तुका दोगायच्या स्पिरिता समसामी नावता. आमेन. प्रार्थूया. ए देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुवें केल्ल्या सर उपकार आठवून तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. Panginoon, Padre Pio Bapa, प्रकाश परित Krista सारख्या आमचे पासूत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या आसीसीचे ते दुर्बळ वाटेन विदेपणासो पर्वत सोडलोय फ्रांसिस्का स्पिरितान जियेवंक सदा कुर्साचो कुरो सोडलोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासून माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचितान जेजूक वेंगोन शांत
भक्तीचे हातेर जालो भाग्यवान पाद्री पियो बापा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या मोगाचे न्हू आतां आमी पाद्री पियोचे नवें करता आनी हांगासर थोडीं तेसांव आसात ती तुमच्या मुखार दवरता. एकल्याचो जागो आनी बांदलें घर विकून वचूंक मागतात. CA एग्जामांत 5 जाणां पास जावंक मागून आसात. तेगांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक मागून आसात. तेगांक सैरीक मेळोवंक मागून आसात. सांबाळांत भरती मेळोवंक मागून आसात. आमच्या देशांत इलेक्शन चलून आसा. बरो सरकार येवंक मागून आसात. आमी सर ह्या पासत ह्या तेसांव पासत विशेश करून मागया. फादर डेनियल लोब त्याच्या भलायके खातीर मागून आसात. ही सर तेसांवां आमी फादर पियो मुखांत देवाक समर्पून दिवया. साम पियो आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावोवचे खातीर देवा तुवें कापुचीन याजक साम पाद्र पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनतेन कितें हांव अत्रेकून मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जिवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडे आनी तुमकां उक्ते जातले. आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळाशें कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज्य खायो. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मानमरे कुटपन मरले समितीची संगता आश्रय आमच्या तुम सुदैवान सदैव फॉल तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांवी मागता ते म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मानमरे कुटपन मरले समितीची संगता आश्रय आमच्या तुम सदैवान सदैव फॉल तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराची नात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हूण खंडीत भरोसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मानमरे कुटपन मरले समितीची संगता आश्रय आमच्या तुम सुदैवान सदैव फॉल तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्टतल्यांत दया दाखय नासता रावचें तुका आसाद. आमचेर निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकूळट दाखय.
तुझी आणि आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेताने दुलोबी काळजा मारिफात आम्ही तुझे लागी मागची कृपा तू आमकां लाभय नमांडणी काकुळचे मये नमच्या जुवा अमृतान गोरोशा तुका आमी उलो मारतांव आमी परदेशी वयची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणाक आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करतांव तर तो आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव पोळ जेजूक आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी आमकारी मरिये सांपी ओमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या भाषणात मी तुमच्या खातीर प्रार्थोया हे देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणेका पोवण्यान दिवन विविध कुरपे देण्यानी भरलोय आनी भाग्यवान फ्रांसीस आसिसाच्या शतांत क्रिस्ताच्यो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्यांत आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत थिरासणेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जिवंक आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी भर म्हणून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं आमेन आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांको आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी प्रादी करूं आमेन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्ती आणि मानान उतर ते ऐकून आमकां समर्पण पवित्र बलिदानान येया गाव्या एकाच ताळ्यान उल्हासून गीता गायन आणि अर्घा दिव्या ताने केल्या स्वरूपकारा येया गाव्या एकाच ताळ्यान उल्हासून एक देवा गीता गायन आणि अर्घा दिव्या ताने केल्या स्वरूपकारा मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या मिसाची त्या सवाया परी आसात ऐकात स्पेशल इंटेंशन्स ऑफ डॅनियल अँड दाशील थँक्सगिविंग टू फादर पियो सोफिया अब्रियो स्पेशल इंटेंशन्स ऑफ सुबा फर्नांडिस थँक्सगिविंग मास सुबा फर्नांडिस Thanksgiving Mass, Selma Di Paula and family. Souls in Purgatory, soul of Sylvester John Francis de Souza, given by Nelson de Souza. Thanksgiving wedding anniversary of Alvin and Jyoti by family. Soul of Robert Penna, soul of Jacob Natalia Di Cunha by Nancy Di Cunha. Thanksgiving to Padre Pio, Rina Di Mello. Thanksgiving to Padre Pio, Anita Di Souza. Souls of Di Costa and family, Mary Pies. Thanksgiving Mass, Daryl and Anita. Thanksgiving on 48th wedding anniversary, 40th wedding anniversary of Theodore and Cecilia Lasrado. Thanksgiving to Sacred Heart Jesus, Lona Moniz. Thanksgiving Mass, Genevieve Govius. Soul of Frankie Di Mello and soul of Lucy Di Mello by Juliet Di Mello. Thanksgiving to Padre Pio and family souls, Cynthia Matias. Thanksgiving birthday of Molita Lobo by Molita Lobo. In so tesama Padre Pio Mukantra Davak Betoya and
तांचे पासून विशेष करून मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज बुधवाराचो दीस, भाद्र पियोचो दीस, तशेंच मे म्हयन्याची 1 तारीख आनी 9 म्हयनो देवान आमकां फावो केलो. आनी हो 9 म्हयनो विशेश करून आमी मरी मायेक भेटयतलो आनी तेसाचें देवासांव करतलो. आनी जायतीं फेस्तां येवंक आसात. सायब सरगारवेचें फेस्त, पेंतेकोस्ताचें फेस्त जावचेर आसात. आनी आमकां इलेक्शन चलता आमच्या देशांत आनी आमकां पावस जाय, बरो पावस जाय. सर तेसा आमी देवा मुखार दवरया. गेल्या म्हयनो आमकां फावो केल्याक विशेश करून आमी इस्टर पास्कांचें फेस्त चलयलें. त्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया आनी ह्या मुखल्या ह्या म्हयन्यांत देव आमकां राखून सांबाळून दी म्हणून आमी मागया. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, इगर्ज माता एक फेस्त चलयता. सांजुजेचें फेस्त जावन आसा, सांजुजे कामेली. ताचीं फेस्तां वर्सांत 2 फावटी आमी चलयता. मार्च म्हयन्यांत 19 तारीखेर आमी सोलेमिनिटी करता. आनी सांजुजे मरियमेचो पती म्हणून, जेजूचो पस्को बापी म्हणून आमी ताका मान करता. आनी आज विशेश करून इगर्ज माता कामेल्यांचो सारोती म्हणून, सांत म्हणून ताका मान करता. आनी देखून आमी आज ताच्या मुखांतर देवाची आशिर्वादान जोडून घेया. विशेष करून कामगारां पासून, कामेली पासून मागया. ह्या कामेली खातीरच फेस्त स्थापन जाल्लें आसा. तांकां जायतीं बेसांव मेळूंक आसात, जायतीं तांच्यो सवलतो मेळनासतना आसतात, तांचे हक्कां आसात. ती सर सांजुच्या मजतीन सर्वांक बेसांव मेळोवन दी म्हणून विशेष करून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजें हांव चोरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो भोव अपराध ह्या पासून घेवन सदांच आमकां मेळ्ळी. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवाली विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. सोमिया काकूट, सोमिया काकूट, सोमिया काकूट, सोमिया काकूट. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व संचार असणारा आनी धन्या, मनशान काम करचें म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हाताच्या वावरान पवित्र कुटुंब पोसलेल्या भाग्यवन जुजेची आमचे खातीर विनवणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक सकत दी आनी तो बसयता तें इनाम जोडूंक पावय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें. देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या माशलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर्व जीवदाळीचेर मनीस अधिकार सोलो. देवान मनशाक आपल्या सारकाचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान ताका आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें,
वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या माशलेंचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वे वयली सर्व बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रणद्वाट मनजातीक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी दर्नीर सरतेल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राण्यांक, सर्व जिन्साचे तड आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपले केल्ले ते सगळें देखलें आनी तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, वो नवो दीस, चवो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपलें हाती घेतलें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रसून जातच त्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. आमच्या हाताचो वावरसो फळकर, आमच्या हाताचो वावरसो फळकर. पर्वत दोंगर उत्पन्न जावचे आदी, पृथ्वी संसार तुवें रचचे आदी. ससना थावन ससना पर्या तुंच आमचो देव. आमच्या हाताचो वावरसो फळकर. मनशानो दोळीक पाटी वसा अशें फळमाण दीव. मनशाक तूं परत मातयेक पाटी धाडटाय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या खाल्या दिसा वारातीच्या एका पारा सारकी. आमच्या हाताचो वावरसो फळकर. दीस उजवाडटाना तुज्या मोगान आमकां दादो दादो शिकर. अशें आमचे जिणेचे हर एका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्या. दाखय तुज्या सेवकाक तुजी महत् कार्यां. पळोवन दी तांची भुरगीं तुजी खरी महिमा. आमच्या हाताचो वावरसो फळकर. आमच्या हाताचो वावरसो फळकर. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दिसान दीस आमचो हारभार घेतिल्ल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळ व्हरतलो देव तो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सौवे आसो.
तुमच्याय सवे आसो सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू खरी दाखवाल हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटामाली म्हजें तें आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयला त्या उतरां मार्फत येदळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांटे बरी जाल्यात तुमी म्हजें तें एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचें तें एकवटून रावतलो जशें एक फांटो वाली तें एक जावन रावले करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजें तें एक जावन रावले करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजें तें रावता आनी जाचें तें हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजें विणें तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजें तें रावनातल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालन लासतात तुमी म्हजें तें रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचें तें रावचीच जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी येतेच फळ दिवन म्हजें सीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता देखून बापान म्हजो मोग केला तशें तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणीनो आज एक ऑप्शनल मेमोरिया तेंच जुजे बापाची परब आनी एक सादो काळाची वाचपां 2 वाचपां आसात देखून हांवें आज ते साद्या काळाचें वाचप काण गेल्लें आसा वांजेल दाखवालीचो वांजेल हांवें काण गेल्लो आमी मोगाच्या भाव भयणीनो पास्काच्या काळाच्या 5व्या हप्त्यांत आसा 5वो आयतार जालो आनी 5व्या हप्त्यांत आमी आसा गेल्या त्या हप्तो 4थो हप्तो जावन आसलो आनी 4थो आयतारय जावन आसलो कित्याक सांगता म्हळ्यार 4थ्या हप्त्यांत आमी आयताराच्या मिसांत बऱ्या गोळ्याचे आयतार म्हणून आयकलो वपार आनी जेजूची बऱ्या गोळ्याची वपार आमी आयकल्ली आसा गवळी आनी शेळयो ह्या विशयांत आमी आयकले रिलेशनशीप बिटवीन शपर्ड अँड शीप गवळ्या आनीक शेळयां मदीं आसचे संबंद विशयांत आमी जाणून जाल्या आनी जाणून जाता आनीक ह्या 5व्या आयताराक आनी 5व्या हप्त्यांत आज परते आयताराचो वांजेल परत्यान दिल्लो आसा जेजू आमकां दाखवाली विशयांत दाखवालीची वपरे विशयांत सांगता वायन अँड द ब्रँचीस हांव जावन आसा दाखवाल तुमी तिचे फांटे आनी हांगासर मी पळयता रिलेशनशीप बिटवीन वायन अँड द ब्रँचीस दाकावाली मदें आनी ताच्या फांटे मदें आसच्यो संबंद महत्व कितें म्हणलें ह्या वरवीं आमी समजता जाणून जाता जेजू आमकां एक उत्तीम संदेश ह्या मुखांतर आमकां दिता इस्रायल गांवांत 2 संगती आमी पळयता सामन जावन कॉमन जावन एक गवळी आनी बोकरे हिंड बोकराची हिंड जायत्यो गवळी आसात आनी जायतो बोकरे हिंड पळोवंक आमकां मेळटा दुसरे दाकां तोटां आसात मोळे म्हणटात आमी दाकां मोळे आसात वायन आनी तांकां वायन इस्रायल लोकांक गरजेचो जशें आमी उदक पियेता तशें ती वायन पियेतात जेवणा वेळार जावं दी आनी हेर वेळार ह्या विशयांत तांकां बरी समजणी आसा देखून तांच्या विशयान सांगून तांकां देवाचे संदेश दिवंक जेजून हे 2 वपारी उपयोग केल्लो आसा एक घडीत तुमच्या मुखार दवरूंक हांव खुशी व्हरतां ताचें नांव हॉम्पटन कोर्ट विनयार्ड लंडन हें कित्याक म्हळ्यार लंडनांत एक मळो आसा दाका मळो आसा तोट आसा विनयार्ड आसा आनी थंयसर विशेशता कित्याक म्हळ्यार
एक वाल आसा आनी त्या वालीक 1000 years 1000 वर्सां जालीं काय आनी तें वाल आनी कितें आसा आनी विशेश कितें म्हळ्यार ताका एक पाळ आसा त्या वालीक आनी ते पाळ कितले व्हड गे म्हळ्यार 2 feet रावंड सुत्तडाचे म्हणटा हांव आनी तांच्या फांटे आसात ते 200 feet 200 feet लांब आसात आनी त्या वालीक मेळचे दाखो कितले गे म्हळ्यार क्विंटल गटल्यानी न्ही टन्स गटल्यानी 1 क्विंटलाक 100 केजी देखून टन्स गटल्यानी दाखो तांकां फळ मेळटा हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार ताचो बरो पोस केला त्या पासून ती वाडला इतली व्हड जावन आनी तितलें फळ थंयसर मेळटा आनी ह्या घडीत आतां आमकां मेळच्यो संदेश कितें म्हणी कशें कितले हे पोस मेळटा तशें आमकां पोस मेळ्ळ्या वरी आमी बरें फळ जायतीं फळां यथेश्ट फळ दिवंक जाय म्हणलो संदेश हांगासर राटापून आसा पोरण्या टेस्टमेंटांत जायते उलोवक आसात प्रवादी सांगतात मोइझेस सांगता आनी सोर पुस्तकांनी चडाव जावन सोर पुस्तकांनी दाखा म्हळ्या विशयांत जायते उल्लेख आसात हांव सांगूंक वचना विनयार्ड म्हणटा आमी संदेश कितें गे म्हळ्यार तोट आसल्यार देवान एक तोट केलें इज्रायल गांवांत आनी त्या तोटांत दाखेचो वाल ताणें लायलो आनी पूर्ण संदेश कितें म्हळ्यार ताका मेळ्ळो देवाक मेळ्ळो कितें म्हळ्यार आंबट दाखो गोड दाखो मेळूंक ना आंबट दाखो मेळ्ळो सगळ्यांनी तो पळयता आंबट दाखोचें आनी दाखो मेळ्ळो आसलो त्या पासून न्यू विनयार्ड म्हणटा आमी नवो एक मालीक ताका तोटाचो नवो मालीक येता आनी नवी परजा सगळ्या परजेक एक विनयार्डाक मोड्याक सरी केल्लें आसा देखून नवो दाकान तोट जावन आमी सोर जावन आसत नवे दाकान तोट आमच्या गांवांत आमी कितें पळयता आमकां माडमडये तोट वो तोटां पळोवंक मेळटात हाची माहीत आसा समजणी आसा पूण हें उदाहरण दिवंक जायना जेजूचे वापरीची आमी सादारण आमच्या गांवांत वायटची भाजी आसा ती ताका सरी करीत पूण ताका फळां नात आनी कित्याक सरी करीत म्हळ्यार तेंडलें वाल आमकां सरी करीत कित्याक म्हळ्यार ताची समजणी आसा आनी तेंडलीं फळां जावन आसा तो वाल आसा ताचे जावन थोडी समजणी आमी जोडयत आनी आमच्या गांवांत फकत बेंगलोरांत दाका वाल आसा तोट आसा पळोवंक मेळटा पूण तें आतांय पळोवंक उणें जालां पळोवंक मेळना दाखवालीच्या वापरींत 3 संगती आमी नियाळ करूंक जाय 3 संगती आमकां पळोवंक मेळटात नियाळ केल्ले जाल्यार ताचो फळ आमकां मेळटलो पयले सुवातेर ताच्या मुळा विशयांत आमी जाणा जावंक जाय दाखवालीच्या मुळाक बरें उदक घालूंक जाय आसूंक जाय बरें सारें हो ईट घालूंक जाय खाण दिवंक जाय नरिशमेंट जावन दिवंक जाय दाका तोट जावन दाखवाली एक तोट जावन वाडून येता आनी हें आत्मीक तरान सांगचें जाल्यार देवाची कृपा ग्रेस ऑफ गॉड आनी देवाचें उतर आमचें तें आसूंक जाय आनी देवाचें बेसांवां आमचें तें आसूंक जाय आमकां दाखवालीक ही पुरा देवाचें उतर देवाची कृपा देवाची बेसांवां सारें जाता उदक जाता खाण जावण जाता नरिशमेंट जावंक पावता देवाची कृपा मेळटा जाल्यार ही सोर आशिर्वादां आमकां मेळटात देखून कितें करूंक जाय म्हळ्यार संवसारी संगती विशयांत आमी पयस आसूंक जाय आनीक सर्गींच्या संगती विशयांत आमी लागीं आसा जाल्यार ही कृपा आमकां मेळटात आनी खरी दाखवाल जावंक आमी पावता हो एक विशय आनी अशें बरें नरिशमेंट खाण जेवण आमकां मेळटा जाल्यार आमी बरीं फळां दिवंक शकतले दाखवाल जावन बरीं फळां दिवंक शकतले हो एक विशय दुसरो विशय कितें म्हळ्यार इंग्लिशांत आमी म्हणटा ताका प्रुनींग आमी कोंकणीन सवरूंक जाय म्हणटा बेंडूंक जाय म्हणटा हांडूंक जाय म्हणटा देखून वाल बेंडूंक जाय सवरूंक जाय प्रुनींग करूंक जाय हें केल्यार मात्र तोटाच्यो दनी कितें करता मालीक कितें करता
ताकांचो घोस ताका मेळटा. गोंचलो म्हणटा बंचस काडटा आनी कातरता, व्यापार करता, हार्वेस्टींग म्हणटा आमी, सुकी काला पळोवंक आमकां मेळटा. हें काम कातरचें काम जालें, हार्वेस्टींग जाल्या उपरांत आनी एक काम आसा ताका आमी इंग्लिशान प्रुनींग म्हणटा. देखून प्रुनींग म्हळ्यार पाड जाल्ले फांटे, सुकून गेल्ले फांटे, कुसून गेल्ले फांटे आमी कातरूंक जाय, नितळ करूंक जाय, बेंडूंक जाय, हांडूंक जाय. कितले चड बरें करून कातरता तितलें बरें बरें नवे आंकरे, नवे फांटे फुटोन येतात. परिणाम जावन हाचो फळ जावन येतेस्त फळ दिवंक शकतात. ही रीत आमी आमच्या आत्मीक जिविताक सरी करूंक जाय. कशें आमच्या जिवितांत प्रुनींग सवरूंक बेंडूंक हाडचें, हाचो अर्थ कितें, हाचो म्हत्व कितें. जशें वाली थंय वेस्ट सुकून गेल्ले फांटे आसात की तशें आमच्या जिवितांतय जायते खोटेपण आसा, पटकी जिवीत आसा, सर तरांचे वायट आमचे थंय आसा. हें काड उडोवंक जाय, हें बेंडून काडूंक जाय, हें कातरूंक जाय, हें प्रुनींग करूंक जाय. देखून देवान देव हें काम करता. बेंडचें, कातरचें, सवरूंचें बरें करचें काम देव करता. ताचे उतरादारी खोटेपण आमच्या थावन पयस करूंक तो प्रयत्न करता. आमचें परिवर्तन जाल्लें जिवीत हें खोटेपण पयस जावंक आदार जाता. आमी हें कशें करचें, हें कशें साध्य जाता की म्हळ्यार जिवितांत आमच्या थंय कश्ट, पिडा शिडा, दगदोणी, विशेश करून दगदोणी येतना ताचेर जैत व्हरतना, वावरतान तीर रावतना आमी प्रुनींग जाता, नितळ जाता, बरें जाता आनी फळ विशेश करून फळ दिवंक आमी शकता. आनी विशेष करून कुमसाराचो साक्रामेंत जेजून आमकां दिला आनी तो कुमसाराचो साक्रामेंत आमी जोडटना आमची पातकां बोगसातात, आमी अत्वीक तरान नितळ जाता आनी अशें बरें फळ दिवंक शकता. आनी तिसरो एक विशय आसा ताका आमी इंग्लिशान परतून म्हणटा एबायडींग, कनेक्टींग, संपर्क करून आसचें, एक जावन रावचें, एकवटान रावचें. I am the vine, you are the branches. Abide in me, I will abide in you. हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी फांटे. एक जावन रावा, देव जेजू दाखवाल जावन आसा आनी आमी फांटे जावन आसात. एक फांटो कातरल्यार वेगळो जावन आसल्यार कितें जाता म्हणून सर जणाव सुकून वता आनी मरता, नाश जाता. तशेंच आमी देवा थावन पयस सपरेट वेगळे जावन आसल्यार आमी निमाणें मरता, यम कोणाक वेता, सोडून आमकां देवान जेजून हाडली सोडून आमकां फावो जायना. तशेंच एबायड एक जावन आसल्यार कितें जाता, आमचे आत्मीक पोस, खाण, नरिशमेंट आमकां येते मेळटा, येते प्रमाणे आमकां मेळटा. उंदण मापान, चड मापान पळोवंक आमकां मेळटा. आत्मीक पोशण खाण आमकां आसल्यार कशें आमी वाली थंय आनी देवा थंय जेजू थंय एक जावन एबायडींग जावन रावचें म्हणल्यार सवाल. कशी करची गी, कशें वाली कशी करतना एक जावन रावंक जाता. नाजाल्यार सिमेंट लावन करयत गी, नाजाल्यार फेविकॉल लावन एक जावन रावचें गी म्हूण आमकां सवाल येवंक पुरो. न्ही, तशें न्ही. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिणयेंत, आमच्या फिरगेजेंत, आमच्या वाड्यांत आत्मीक जिवीत आसूंक जाय, देवासपण आसूंक जाय, मागणें आसूंक जाय. तेच आमोरी, आराधन, विशेश करून एवक्रिस्त मिसा थंय, साक्रामेंता थंय आमकां मोग आसूंक जाय आनी हातूंत आमी भाग काण घेतल्यार खंडीत जावन आमी देवा थंय जेजू थंय एक जावन रावतले आनी ह्या परिणाम जावन, ह्या तिनांयचो परिणाम जावन येतेच फळ दिवंक शकतले. आनी आज विशेश करून आमी मागया हे तिनी विशय सांगता घालून आमी बरी दाखवाल जावंक आनी बरें फळ दिवंक जाय जाल्ली कृपा मिसा वेळार मागून घेवया. आमेन.
उपसिता बापा होवुनो गोवासो उपसिता बापा ही वायनाची कास आमी तुका कांगे तू सर्गीच्या राया आमची ही काणीक भेटता वास्तुका मोगाची उपसिता बापा होवुनो गोवासो उपसिता बापा ही वायनाची कास आमी तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपती दाद्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तूं अपरमीत काकुतीची झर बागेवन जुज्याची परब संभ्रमून आमच्या कश्टां वावराचो फळ हो गोवा उंडो आनी दाकां वायन आमी तुका भेटयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बराबर सगळे आमचे वावराचें जिवीत आमच्या भाव भयणी पासत ओपलेलें मोगाचें समर्पण जावं दी. विनम्र काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सर पदवीदार आनी ससनांच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सोमी जेजू महिमेवंत राजा पातकांचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दबाजान सर्गार सोडून गेलो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमच्या पातकाची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. विबाबलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संवसार बदला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. बेस्ट बरी जेवण जातच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सस्तें कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवंतपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवथला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरून एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सुरेशप्रा केपें तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ले आनी त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे मेय संगाती, भाग्यवन जुजाती त्या पती संगाती, भाग्यवन धर्मदुतां, भाग्यवंत आशिशेच्यो सांब फ्रांसीस, सांब क्लारा आनी सांब पाद्र पियो आनी सोर काळें तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्ता बराबर सशनांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. दाखवाल जावन आमचे जेजू थंय देवा थंय आमी फांटे एक जावन रावून येतेच फळ दिवंक जाय जाल्लीं कृपा जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांद्वारे जोडून घेवया. आमचे बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केल्ल्या शिक्षांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सुरेश परास बापा आमचे सोडवे पासून तुज्या पुतान सुरेश परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें येतलें आमकां तुज्या उदार काकुटी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवद्गे पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं, तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या एकामेकाक शांती पाठोवया.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सहन करता ती आमची जडती आनी केस थाळी न जावं पूण तुज्या काकुळटान आमच्या आत्म्याक तशें कुडीक भलायकी आनी वकात मेळो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. दिखाण सर्गीचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक इणान आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजे. सोम्या दिखाण सर्गीचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक इणान आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजे. जिविताचो उंडो तुमकां हांव दिता सासणीक जिविताक तुमकां हांव आपयता. काया अमर जाया सर्गीचे मानाकां दादोस जाया. सोम्या दिखाण सर्गीचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक इणान आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजे. मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारून हांव धाडटा. मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारून हांव धाडटा. येया गेया सर्गी दया ल्हाना बावडांक म्हजो आदार जाया. येया गेया सर्गी दया ल्हाना बावडांक म्हजो आदार जाया. सोम्या दिखाण सर्गीचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक इणान आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजे. सोम्या दिखाण सर्गीचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक इणान आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर मनशांच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सर्गींच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताच्या घट्टायेन बागेवन जुजाच्या पावलांनी चलोवन आमी आनी आमच्या बराबर समेस वावराडी हातकामांचें म्हत्व ओळखून आमच्या भाव भयणीचे सेवे खातीर वावरूं
अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत भाग्यवन तुजे बराबर तुजे वेंगेन सस्नीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्वें आसूं तुमचे सवे आसो सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंता जुसे देव मायेच्या पोटी सर्गीच्या सोबीत फुलां पोतभेदाचे रोटी जुजे पापा पावतू म्हाका जुजे पापा पावतू म्हाका जुजे पापा पावतू म्हाका जुजे पापा पावतू म्हाका ये भाग्यवंता जुजे देव पोसक्या बापा रक्तांताच्या सोडयल्यान जातो बापय भोगता जुसे बापा पावतू म्हाका जुजे बापा पावतू म्हाका जुजे बापा पावतू म्हाका जुजे बापा पावतू म्हाका ये भाग्यवंता जुजे सर्गाची वाट दाखय देख आमी घेवन तुजी शेगुणी जावं शिकय जुजे बापा पावतू म्हाका जुजे बापा पावतू म्हाका जुजे बापा पावतू म्हाका जुजे बापा पावतू म्हाका मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मरी आशीर्वाद दी आमकां. Bagian Padre Pio, Mapasud vinatikat, bagaimana kursaci kurwen, nimaram kam cedewa amja dusmanantle, bapace putrace ani pavitratmace navi. Amen.